पेडण्या मोगोच्या बाबू आसगांवकारान पत्रादेवी स्वातंत्र्य सैनिकाक आर्गां ओपून प्रचाराक सुरवात केली। सुदीन ढवळीकार, नाल्ल फोडटना, लवू मामलेदार आनी बाकीचे कार्यकर्ते आशिल्ले। पेडण्या मतदारसंघात तांणी रॅली काडली। जिपीर बसयलो 180 किलोचो पितळेचो शिंव रॅलीचे स्पेशल अट्रॅक्शन। शिवाचो प्रचार करपाक म्हणजे मोगो पक्षाचो प्रचार करपाक आज ह्या पेडणे हातूंत आमी स्वातंत्र्य सैनिकाचो आशिर्वाद घेवन सुरू करता। ह्याच खातीर ज्ञान स्वातंत्र्य सैनिकांक अभिवादन करून आमकां तांणी आशिर्वाद दिवचे अशें म्हणटा आनी जें कितें गोंयचें स्वप्न आसा, गोंयच्या मातयेंतल्या लोकांचें स्वप्न आसा ते पूर्ण करपा खातीर आमकां शक्ती तांणी दिवपाची आवश्यकता आसा। जवळ जवळ 180 किलांचो ब्रासाचो शिंव मुद्दाम लोकांक आनी यंग जनरेशनाक आकर्शीत करून जे भाऊसाहेब बांदोडकरान काम केलां तशाच पद्दतीन मोगो पक्ष मुखार सरिल्लो आसा आनी मोगो पक्षांत जे आज उमेदवार आमी डिक्लेअर केल्या ते सगळे यंग आसा एक्सेप्ट हांव, बाबू आनी लवू सोडून। आनी त्या खातीरूच म्हाका अशें सांगपाक जाय की यंग जे पिढी आसा ती आज हो मोगो पक्ष फुडें व्हरपाक सिद्ध जाल्ली आसा। बहुजन समाजाची ही पार्टी, ह्या पार्टीन जेन्ना म्हाका प्रवेश मेळ्ळा हांव म्हाजें भाग्य समजता, कारण भाऊसाहेब बांदोडकरान ही बहुजन समाज पार्टी लोकांक न्याय आनी अन्याया पासून दूर गेली। ह्या पार्टीन आज परत आमी सगळे बहुजन समाज एकठांय जावन फुडें ह्या पक्षाचें स्ट्रॉंग अशें ताकद आमी निर्माण करपाक पळयता। आज दोन्ही राष्ट्रीय पार्टी आमी पळयलेले आसात, एकमेकाचे उणी धुणी धुतात, ही आयली की ते धुतात, ती आयल्या उपरांत हे धुतले। म्हणून आमी ही बाबूसाहेब बांदोडकराली जी बहुजन समाजाची पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, जो स्थानिक लोकांक न्याय आनी स्थानिक लोकांक मुखार घेवन आमी वयतले। आता रिजनल पार्टी म्हणून गोंयांत कांयच उरूंक ना। गोवा फॉरवर्ड आनी बाबुशाची युनायटेड गोवन्स काँग्रेसीत गेल्ल्यात जमा। दिल्लीच्या फुडाऱ्यांक जाय त्यो गोंयच्यो जमनी, आपाच्या दिल्लीच्या लिडरांकडे गोंयची 1 इंच सुद्धा जमीन ना म्हणून ऑस्कर रिबेलो कासावले आपाच्या सभेत उलयलो। दिल्लीचो आपाचो निमंत्रक रघुरामूय सभेक आशिल्लो। जितले बीजेपीचे नेता आसात पळय ते, जितले काँग्रेसीचे नेता आसात पळय ते, आता गोवा फॉरवर्ड आणि बाबूश बी सगळे काँग्रेसूच जाले म्हण तूं। सो देयर इज नथिंग लोकल, नथिंग रिजनल। तांकां गोंयचे लक्ष कितें, गोंयकार न्ही, तांचे गोंयचे लक्ष फक्त आमचो रियल एस्टेट, आमची जमीन। हे सगळे दिल्लीचे नेता काँग्रेसीचे बीजेपी आशिल्ले पळय ते फक्त आमचे जमीन पळयतात। आमचो एकूय दिल्लीचो नेता दाखय हू हॅज बॉट 1 इंच ऑफ लँड इन गोवा फॉर हिज ऑर हर पर्सनल यूज। तेन्ना येवन म्हाका काणयो सांग। आमची तकली सकल घालून आमकां जगपाचें ना। आज गोंयकारांक आमची मान वयर काडून जगपाक जाय आनी जर आमी परती चूक करीत ही आमची मान बागयल्ली आसा ते मोडटले आनी गोंयकार पण उरचे ना, गोंयकार कोण तो दिसचो ना। आनी म्हणून आज चडांत चड गरज जी पार्टी गोंयकारां खातीर मुखार सरल्या त्याच पार्टीक तुमचो पाठिंबो आसूंक जाय। मोपा एअरपोर्टाच्या सरभोंवती 50 आनी 4 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन एडिशनल घेतल्या। कोणा खातीर घेतल्या भावनो? 50 आनी 4 लाख स्क्वेअर मीटर्स काजिनो गेमिंग झोन करपाक, गोल्फ कोर्सिसाचो एक झोन करपाक आनी गोंयचें चित्र जें आसा तें फॉरएवर बदलून उडोवपाक। टाइम लागता तांकां करपाक। 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म फातराचे फातर घालता। जशे काँग्रेस करताले तशे बीजेपी करपाक लागले। तू काँग्रेसानी गेलो पीडब्ल्यू मिनिस्टर, बीजेपीनी गेलो बीजेपी पीडब्ल्यू मिनिस्टर। कितली वर्सां तुवें गोंय काबार केले। आज गोंयकार आनी गोंयकारपण तुम्ही काबार केले आनी तुम्ही कितें उलयता? तुम्ही मौज करूंक आशिल्ले गोंय आनी तूं तेंचे उलयता।
तेंच्यांनी 450 वर्सां काडली, तुम्ही 50 आणि 5 वर्सांनच गोंय काबार केले. Of Congress having exploited you and done nothing for close to 40 years. For BJP coming to power 5 years ago and promising many things, among them that they would shift all the casinos out of Goa. 5 years have gone by. घेऊया एक ब्रेक.